नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। सडा जेलीचे प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ले कारभाराची सरकारान घेतली दखल। आदेशभर जेलीचे खाची कोणशाची खासा पंगडान केली चौकशी। सब जेलराचो घेतलो स्टेटमेंट। प्रकार उक्ताडार हाडपी कैद्याकच धरला म्हूण बोवाळ। जेलीतले कारभाराचो आनीक एक नमुनो। कैद्यांनी जेलीन घाम गाळून कमयल्ले पैसे तांका आनी ताणी गुन्यांव केल्ले पीडितांचे फामिलीकूय सारखे मेळनात। प्रकरण मानवी हक्क आयोगाकडेन। धर्मीक संस्थांचे पैशाचे नियमन करपी कायदो गोंयांत जाय। हायकोर्टान उक्तायले मत। महाराष्ट्रातले कायद्याचो संदर्भ पारोडा इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे देणगी गैरकारभाराचे केशीन आर्च बिशपाक केलो पक्षकार। हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलो अपात्रतायेंतल्यान हुस्के मेकळो। टिकलो आड घाल्ल्यो अपात्रता याचिका राज्यपालान काढल्यो निकालान। वेंचणूक आयोगानय तंत्रीक गजालीचेर अर्ज मारलो भायर। आणि गोय फुटबॉल उदरगत मंडळाचो वाडी बाणावले एसएजी ग्राउंड 3 महिन्या भितर जातलो फुटबॉलरांक खातीर तयार। मंडळाचे बाणावले फुटबॉल केंद्र सुरू। खबरो विस्तारान। सडा सब जेलीन कैद्यांक मेळटात ते ड्रग्स, सोरो, व्यसनाच्यो गजाली आनी थंयचो एकंदर कारभार प्रुडंटान व्हिडिओ सयत उक्ताडार हाडले उपरांत जेलीची उंचेल्या पावंड्यार चौकशी सुरू जाल्या। बुधवारा अतिरिक्त आयजी प्रिझन्स, उपविभागीय दंडाधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी आदेशभर लागून जेलीचे खाशी कोणच्याचे इन्स्पेक्शन केले। राती उसरा मेरेन जेलीन चौकशी सुरू आशिल्ली। सुत्रांकडच्यान मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण चौकशी पंगडान सब जेलर भानुदास पेडणेकराचो स्टेटमेंटूय घेतला। जेलीचे अधिकाऱ्यांक सोडून प्रकार उक्ताडार हाडटले कैद्याक धरला म्हूण बोवाळ पडला। ताका आग्वाद व्हरतले अशें कळटा। वास्कोच्या सडा कादयेत चलपी गजाली प्रुडंटान मंगळारा उक्ताडार हाडिल्ल्यान प्रशासनात बरोच बोळा पडलो। कादयेचे अतिरिक्त आयजीपी दामोदर शंके, मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी गौरी शंकवाळकर आनी हेर वडील अधिकारी बुधवारा सकाळी सडा कादयेत पावले। ह्या चौकशी पंगडान पुराय कादयेची पळोवणी केली। कादयेत आशिल्ले सगळे कैदी आनी कर्मचाऱ्यांची जबानी ह्या अधिकाऱ्यांनी घेतली। सडा कादयेत चलपी हे गैरप्रकार उक्ताडार हाडपा खातीर स्टिंग ऑपरेशन करपी मनीस कोण हे चौकशी अधिकाऱ्यांनी सोदून काढला अशें समजता। ह्या मनशाक सड्यावयल्यान आग्वाद कादयेत व्हरपाचे अधिकाऱ्यांनी थारायला अशें समजता। नियरली 6 ते 7 इनमेटा कडल्यान आमी इन्वेस्टिगेट केल्ले आहात। अजून का कंप्लीट जावंक ना। तर तितूंतल्यान कळटा की ही जेल अथॉरिटीची काय मिस्टेक ना, हे भितरलेच इनमेट्स सम प्रॉब्लम क्रिएट करतात। हे आयटम्स बीन मेळ्ळ्या तुमकां सीज जाल्लेले आहात, पयशे सीज जाल्या, मोबायल सीज जाल्या आनी कोण प्रॉब्लम करता तेका आमी आयडेंटिफाय केल्लो आहा। पण आतां जो पर्यंत ते इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जायना तो पर्यंत हांव स्टेटमेंट करूंक सोदिना। मात सडा कादयेत घोळी वखदां, मोबायल फोन आनी हेर गजाली कश्यो पावले हाची चौकशी कोणेच करूंक ना अशें दिसता। कडक बंदोबस्त आसतना घोळी वखदां जेलीत कशी पावली हाची जाप दिवपाक कोणूच तयार ना। जेल अधिकारी ह्या प्रकरणात घुसपल्या काय कितें ते पळोवचें पडटलें। वडील सरकारी अधिकारी मुखार कितें करतात ते पळोवचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान सुरेन मडकयकार। जेलीतले कारभाराचो आनीक एक नमुनो। कैद्यांनी जेलीन घाम गाळून कमयल्ले पैसे तांकां आनी ताणी गुन्यांव केल्ले पीडितांचे फामिलीकूय सारखे मेळनात। हे पैसे खावपाचे प्रकार गोंयचे जेलींनी चलतात काय कितें असो प्रस्न उप्रासला। कैद्यांक कामाचे पैसे सारखे मेळनात म्हणपाची कागाळ आग्वाद कादयेंतल्यान हालींच सुटिल्ल्या एका आदल्या कैद्यान केल्या। ताणें हे प्रकरण गोंय राज्य मानवी आयोगाकडेन पावयला। आग्वाद कादयत आसतना केल्ल्या कामाचे सारखे पैसे आपणाक मेळूंक ना अशी कागाळ आग्वाद कादयेंतल्यान हालींच सुटिल्ल्या एका कैद्यान गोंय मानवी हक्क आयोगाकडेन केल्या। पीडित लुकसाण भरपाय फंडूय कैद्यांक सारको मेळना अशें ह्या कागाळींत म्हळां। सरकारान ह्या प्रकाराची चौकशी करची अशी मागणी त्या कैद्याचो सल्लागार अद्वोगात सतीश सोनाकान केल्या। In my client's case, whatever those monies which were earned, we do not know whether those monies were deposited, but no monies have gone to the victim's family at all. It appears that there are number of such cases where the victims' families have got no compensation at all.
After July 2011, this committee meeting, they never met at all. We put people in prison so that they become honest there, they become reformed there. But if they go in prison and they learn that, look, the authorities are not doing their job, the monies which they are earning, they are not going to the victims, will they ever be reformed? Will they ever take a lesson? The government has to take this issue very seriously. If the government cannot handle this, I will say that this 1 year of this government existence is useless. आग्वाद कादयेचो अधीक्षक 16 एप्रिल मेरेन आयोगा मुखार सरकाराची बाजू मांडटलो असो अदमास आसा. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. गोयचे धर्मीक संस्थांक येवपी पयशांचे नियमन करपी कायदेशीर व्यवस्था गोंयान आसूंक जाय अशें मत हायकोर्टान उक्तायलां. महाराष्ट्रान सध्या आशिल्ले असले कायद्याचो हायकोर्टान संदर्भ दिला. एके चर्चीक दिल्ले देणगी निधीचो गैरकारबार जाला म्हूण केल्ले पुलीस कागाळीचे प्रकरणाचेर सुनावणी घेतना खंडपीठान हे मत उक्तायलें. पारोडेचे इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे पाद्र्यान देणगी निधीन गैरकारबार केला म्हूण घाल्ली ही केस धर्मीक नजरेन संवेदनशील आशिल्ल्यान कोर्टान गोयच्या आर्च बिशपाक पक्षकार जावंक सांगला. पारोड्यातल्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीच्या पाद्रीन चर्चीच्या फंडान अफरातफर केल्ल्याची कागाळ एका थळाव्या पुलिशेन केल्ली. पुलीस ह्या केशीची चौकशी करनात म्हूण हे प्रकरण हायकोर्टान पावले. ह्या प्रकरणातलो दुबावीत आरोपी पाद्री आशिल्ल्यान पुलीस चौकशी पुराय करूंक शकनात अशें ह्या प्रकरणाची चौकशी करपी केपें पुलीस स्टेशनाच्या उपनिरीक्षकान हायकोर्टाक सांगले. ह्या प्रकरणान लोकांच्यो धर्मीक भावना घुसपल्यात देखून चौकशी करप शक्य ना अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा. चर्चीच्या फंडांतल्यान 24,87,000ची अफरातफर जाल्या अशी कागाळ अर्जदारान जून 2010 केपें पुलिसांन केल्ली. चर्चीचे फादर दुमिंग नोरोना आनी लेखा अधिकारी ऑप्टासिओ आल्मेदाचे दुबावीत आरोपी म्हूण नांवां दिल्ली. मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशान आदेश दिल्या उपरांत मार्च 2011 पुलिशेन FIR नोंद केल्लो. चौकशी अधिकाऱ्याचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत आर्च बिशपाक ह्या केशीन पक्षकार करपाची सुचोवणी हायकोर्टान केली. धर्मीक भावना दुखय नासतना चौकशी करूंक मेळची म्हूण हायकोर्टान ही सुचोवणी केली. गोंयांतल्या धर्मीक संस्थांच्या कारभाराचेर नदर दवरपा खातीर कितें तरी यंत्रणा उबारची अशी सुचोवणी हायकोर्टान केली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.